सगळे तुझे उपकार मोगाचो देव पोक्षिता सगळ्या तुझ्या बाळकांक गुणाचे वगत दिता ओम्या म्हज्या काळजांत देवाचे उपकार आठवय ओम्या म्हज्या काळजांत देवाचे उपकार आठवय. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. जेजू तुमकां कृपा दिवं. मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयता रोमा फ्रांसिस्का रॉड्रिगीस आपल्या जल्माच्या दिसाक. आनी दुसरें तेचो आमी भेटयता देवाक दिनवासून वेलरॉय रॉड्रिगीस भलायकी पासत. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. आयज बाबाताची ड्युटी पेटयता रेजना मुंदी कमांडर सिटी जोझफ आनी फामील एलिगांजा रुएन रॉड्रिगीस आनी फामील ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया भाव भयणीनो जे अर्थक्वेकान गंभीर परिस्थितीन आसात तांकां देवान तांकां राखूंक सांबाळूंक आनी तांकां सगळो आदार जो गरज आसा हो आदार तांकां पावूंक तांचे पासत आमी मागुया. रेस्क्यू ऑपरेशन्सान जितले जाण वावर करतात तांचे पासत मागुया तांकां राख आनी सांबाळ आनी हो वावर तांचे पासत बरे भाशेन जावंक ह्या सगळ्या त्रासान पडलेल्या भावा भयणां पासत आमी मागुया. आमची जण एकल्याची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून देवा मुखार दवरुया. जीं कोण बरीं नात तांचे पासत मागुया. जीं कोण अनितीक सांपडल्यात अडचणीक सांपडल्यात तांचे पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. आमचो भावार्थ म्हणल्यार एक यात्रा आनी ह्या आमचे यात्रेन देव आमचे सांगाता आसा तो आमकां राखता सांबाळटा ताचोच वावर आमी मुखार व्हरता. जायते फावटी हे यात्रेन आमी देवाचो सांगात सोडला पातकाचो सांगात दवरला. असले आमच्या चुकींक लागून देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सुरपदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान चारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भाग्योन सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सुर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. कोनवाळ्या बापा बऱ्यांक तूं इनाम दिताय आनी पातोक रडटल्यांक तूं बक्षिताय. खालतीपणी तुजे मुखार येवन आमचो गुन्यांव ओळखून घेता. तर आमची काकलूत कोर आनी आमची पातकां बोगोस. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. आयच्या दिसाक आमी खेरीत भाशेन मागता जे कोण कन्स्ट्रक्शन आनी रियल एस्टेट्स हातून मिसळ आसात हो वावर करतात ते सगळे प्रोफेशनल्सां पासत. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पूर अशें म्हणटा बोलेपण दाखोवच्या वेळार हांव तुका जाप दितलो. सोडवणेच्या दिसा हांव तुका पावतलो. हांवें तुका आकारला आनी म्हजे पोरचेक कोरार कसो नेमून दिला. पाड जाल्लो देस हांव नवो करतलो आनी गोट्टान जाल्लीं शेतां बाटां हांव नव्यान तुज्या हातांत घालतलो. कोयद्यांक हांव म्हणटलो भायर सरात
आनी काळोखांत आसतल्यांक दिश्टी पडात. रस्त्या वाटेन तांकां चोरोव मेळटलो आनी सगळे कोड्डे दोंगर चोरोवपाचें मैदान जातलें. तांकां कोदींच भूक वो तान लागची ना. जळटो वारो वो सुर्या तांचेर मारचो ना. कित्याक जो तांची दया करता तोच तांकां चलयतलो आनी उदकाच्या जोरीशी तांकां पावयतलो. सगळ्या म्हज्या दोंगराचेर तांकां रस्तो उगडून दितलो आनी म्हजे राजमारोग मालांचेर चोडून वेतले. पयस पयस तावन येतली, उत्तरी तावन आनी अस्तुमते तावन पावतली. सिनेमा तावन परतून येतली, मळबा संतोसान बोब मार. प्रितुमे आनंदाचे उल्हास सोड. पर्वतानो मुरगोटून गायना करात, कित्याक सर्वेस्पर आपले परचेक बुजवण दिता आनी कश्टवतल्यांची दया करता. सियोन म्हणटाली, सर्वेस्परान म्हाका सांडल्या, सर्वेस्पर म्हाका विसरलो. कोण एक बायल आपल्या दुदाच्या बाळाक विसरता गाय? आपल्या कुसव्याच्या भुरग्याची ती दया करची ना गाय? पूण ती पर्यान विसरत जाल्यार हांव तुका कोदींच विसरचो ना. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब, सर्वेस्पर कितलो कोणवाळो आनी माये मोगाचो. पोत्तून म्हणुया, सर्वेस्पर कितलो कोणवाळो आनी माये मोगाचो. सर्वेस्पर कितलो कोणवाळो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सट करून चोडटा तसलो न्हय, तो एकदम मोगाळ. सोमेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो, सगळ्या आपल्या रोजनाक कितलो माये मोगाचो. जबाब, सर्वेस्पर कितलो कोणवाळो आनी माये मोगाचो. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पर सदांच विस्वाशी. सगल्यो ताच्यो कोरण्यो मोगाच्यो. सोकला पडटल्यांक सर्वेस्पर हात दिता. जुलुमान चेपलोल्यांक तो नीट उबी करता. जबाब, सर्वेस्पर कितलो कोणवाळो आनी माये मोगाचो. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो कोरण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक, खऱ्या मनान उलो मारता तांकां सर्वेस्पर सदां लागींच आसा. जबाब, सर्वेस्पर कितलो कोणवाळो आनी माये मोगाचो. उद्गार. पुनर्जिवनपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो सासनाक मरचो ना. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवावां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून जुदेवांक म्हळें, म्हजो बाप काम करीत आसा तसो हांवूय काम करीत आसां. ह्या पासत जुदेव ओदीकूच ताका जिवेशी मारूंक सोदताले, कारण तो न्हंयत सोनवार मोडटालो, पूण देवाक आपलो बाप म्हणून आपणाकूच देवा सारको करतालो. जेजून तांकां म्हळें, हांव तुमकां सोत सांगतां, आपणाचेंच अस्तोंगी पुताच्यान कांयच करूंक जायना. पूण बाप करता म्हूण जें तो पळयता तेंच तो करूंक शकता, आनी जें बाप करता तेंच पूतूय करता, कारण बाप पुताचो मोग करता आनी आपूण करता तितलें पुताक दाखयता. आनी तुमी अजाप जावच्याक हाचेहून व्हड कर्तुत्वां तो ताका दाखयतलो. जसो बाप मेल्ल्यांक उठयता आनी तांकां जिवीत दिता, तसो पूत आपणाक जाय तांकां जिवीत दिता. कित्याक बाप
कोणाचीच मुनसुबी करिना, पूण जसो बापाक मान दिता तसोच पुताकूय सगल्यांनी मान दिवचो म्हूण ताणें सगली मुनसुबी पुताच्या हातान दिल्या. जो पुताक मानिना तो ताका धाडला त्या बापाक मानिना. हांव तुमकां सत सांगता, जो म्हजें उतर आयकता आनी म्हाका धाडला ताचेर विस्वास दवरता ताचें सगळें सासणाचें जिवीत आसा. असल्याची आनीक मुनसुबी ना, पूण तो मरणांतलो जिविताक उतरतलो. हांव तुमकां सत सांगता, असलो वेळ येता, होच तो वेळ की मेलोलीं देवाच्या पुताचो ताळो आयकतलीं आनी जीं तो आयकून घेतीत तांकां जिवीत मेळटलें. कारण जशें बापाचें खाशा जिवीत आपणाचें सवें आसा, तशें बापान पुताचें जिवीत ताचें सवें आसोशें केलां. आनी मुनसुबी करची ताका पदवी दिल्या, कित्याक तो मनशाचो पूत. हाचे विशीं अजाप जावं नाकात. असलो वेळ पावत आयलो की समाधीनी आसात तीं सगळीं ताचो ताळो आयकून तांतलीं भायर सरतलीं. जाणी बरें केलां तीं जिवीत भोगूंक आनी जाणी वायट केलां तीं कास्त सोंसूंक उठ्ठलीं. म्हजेच पदवेन म्हज्यान कांयच करूंक जायना. जसो हांव आयकतां तसो हांव निर्णय घेतां आनी म्हजो निर्णय नितीचो, कित्याक हांव म्हजी खुशी न्हय पूण म्हाका पाठयला ताची खुशी करूंक सोदतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणांनी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, आयचें शुभ वर्तमान समजूंक इल्लेशें कठीण कशें लागता. भाग्योन जिवांव जेजूक आमचे मुखार दवरता एक बापा कडसून आयलोलो ताचो पूत. बाप जें कितें करता तें पूत करता. कंटिन्युटी आहा. जशें ह्या वर्साक आमी उत्सवीक वर्स म्हणटा आनी आमी म्हणटा आमी सगळीं यात्रेकारां, बरवर्साचीं यात्रेकारां. आमची यात्रा चलत आसा आनी होच आमचो भावार्थ. आमचो भावार्थ म्हणल्यार एक पावटी घेतलेलो एक निर्णय न्हू. इट इज नॉट अ वन टायम डिसिजन. आमचो भावार्थ म्हणल्यार एक यात्रा, अ जर्नी. म्हणटच ती चालूच आसा आनी ती चालू आसा तेन्ना आमची नवसरणी परतून परतून करपाक आमकां सयेक. आनी ही नवसरणी आमकां करूंक आमचीच वस्तूंगी न्हू, पूण खुद देव आमकां फावो तितली करपा दिता. हेच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता इजायास प्रवक्त्याच्या पुस्तकान देवाची भासावणी. जें कितें पाड जाल्लें आसा तो देस हांव नव्यान बांदतलो. जें घट्टण जाल्लीं आसात शेतां तीं हांव नव्यान बांदून हाडटलो. कैदी पासून आसात तांचें जिवीत नवसरतलो. भाव भयणीनो, आमचें जिवीत एक सदांची नवसरणी आनी ही नवसरणी म्हणल्यार ही आमची यात्रा. आयच्या दिसाक आमी जण एकल्यान आमच्या जिवितान नव्यान भितर सरूंक गरज. आमच्या जिविताचेर नदर मारूंक आनीक देवान जें आमकां शिकयल्लें आसा, ज्यो आज्ञा दिल्ल्यो आसात आपल्या पुता जेजू वरवीं, ताचेर नदर मारपाची गरज आसा. तें आमच्या जिवितान घेवपाची गरज आसा. खुद जेजून सांगलां मुनसुबी देव करिना पूण पुताच्या हातान दिल्ली आसा. आनी देखूनच ताका सोम सारको मान फावो मानून घेवपाक की हो देवाचो पूत. आनी जीं कोण आपल्या ओंठांनी उच्चारतात की सोमी जेजू क्रिस्त देवाचो पूत, आनी जीं कोण काळजान तावन सोत मानतात की देवान ताका पुनर्जीवन केलां, ती साल्वार जातली. भाग्यून पावलू आमकां रोमकारांक चीट बरोवन हें सांगता. भाव भयणीनो, आमी साल्वार जावचे पासत हें जरी तर आमी सत मानता म्हणजे आमच्या तोंडान आमी उच्चारता की जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण, आनीक ताका देवान आमचे पासत आमचीं पातकां भोगसूचे पासत
खुर्साचें मरण जावन त्या मरणांतलो पुनर्जीवन केला म्हूण आमी सत मानता जाल्यार आमचें जिवीत नवसरलेलें जावपाक जाय. दिसाच्या दिसाक नवसरणी. तर ही कृपा आमकां मागुया. आमच्या जिविताचेर नदर मारून आमी कसली नवसरणी करूंक जाय ताचेर निर्णय घेवं. आमी दिसाच्या दिसाक निर्णय घेता ते आमच्या जिविता विशीं, भावार्था विशीं आमी निर्णय घेतला. हो भावार्थ जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ आमी वेचून काडला. तर दिसाच्या दिसाक ह्या भावार्थान जिवंक आनी ह्या भावार्थान मजबूत रावंक आमची वाट चलता आसतना आमकां कृपा मागुया. आनी जें कितें आमी पाड घातलां आमच्या जिविताचें, जें कितें आमी पिड्ड्यार केलां, निसंटन केलां आमच्याच क्रिस्ती भावार्थाचें, तें नव्यान बांदून हाडूंक हे मिसाचे भेटेन हो उंडवान सोरो जेजूच्या मासा रोगतान बदलतलो तो आमकां घोटाय जावं. गायन घेऊया C16 पेज नंबर 35. C16. म्हज्या भाव भयणीने म्हजें तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखीर पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा ह्या बलिदाना वरवीं आमच्या पातकी सैमाची खोथां कोनवाळेन धुवन काड आनी आमकां ओदीक ओदीक नवीं मनशां करून तुजी सोडवण जोडूंक आमकां पावय. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारान सासनाच्या देवा सर्व काळ्यान सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दडवण दितना हो गुणाचें तूं बोळ मोडटाय. आमची मनां उंच उबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सासनाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू उदेशीं देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दगडांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संसार भल्याच्या वैभवान उंचगी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नामी आतां ताका सोय. उंचगी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो.
ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाभार्थाचो घुट परगोटुया. तुझ्या कुर्सावली पुनोजीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोदुयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवण दारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्री तुमी चिरविस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांत. आमेन. आमची भावार्थाची यात्रा आमी चलता आसतना जें कितें आमी पाड घातलेलें आसा तें नव्यान देवाच्या आदारान बांदून हाडूंक, जें कितें निसंटन केल्लें आसा तें परतून सारकें करूंक आमकां कृपा मागुया. आनी जण एकलो आमचेंच जिवीत बापाच्या हातान घालून जेजून शिकयल्लें प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तांतयान पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कुशी परमणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणां. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले तू संसाराचे पाप काढले आमची कागलूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची कागलूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शिळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. म्हज्या भितर म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमया खातीर मागणें.
मोगळा जेजू मोगळा जेजू तू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवंक संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन. आमेन. प्रार्थुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांक आत्मीक ओकोत जावच्याक हो उंड्या आनी सोऱ्याचो संस्कार तुज्या पुतान घडून दवरला. तो आमकां खास्तीचें कारण जावंक निर्मी नाका. बोगोर ताचे वरवीं आमकां तुजें जिवीत आनी सोडवण मेळोवशी कोर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आयज सांजेर 6:30 वाजता भोव पवित्र संस्काराची बजवण आनी खेरीत भाशेन आयज जे कोण कन्स्ट्रक्शन आनी रियल एस्टेट्स हातूंत मिसळ आसात तांचे सगळ्यां पासत वेगवेगळो वावर करतल्या पासत आमी हो दीस भेटयता. एकामेकाक उगडास करचो आनी ज्या कोणाक तुमी वळखतात ह्या रियल एस्टेट्स आनी कन्स्ट्रक्शन्स हातूंत वावर करतल्यांक तांचे सगळ्यां पासत मागूंक तुमी सांजेर जमा जावची. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आसूं आनी सर्पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बोड उपकार. नवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये, पळे म्हाका एका निर्भाग्या पातक्या तुज्या पांयां लागीं. हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगळो म्हजो विस्वास. हे माये काकुतीचे चुचुरे कोर म्हजे. हांव आयकतां सगळ्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बरवाश्या पातक्यांच्या. जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवासो पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या.
उगड तुझे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासणाचो चाकर कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दितां. दिलो देखून म्हाका ताचे काकुतीन हो विस्वास तुजे थंय. खात्री जशें हांव सत मानतां म्हज्या सासणाच्या साल्वासावांशी कोटा जायते पावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो, कित्याक हांव तुका उलो केल्लो ना. हांव जाणां तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतलों. हांव जाणां तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयो, पूण भियेतां पातकाचे ताळणेन तुजो आदार मागोना जायत म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो. हो तर वर्तता उपकार जो मागता तुजे थंय. आनी हांव रातून मागतां तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळत. ओदीक करून एमकोंडाच्या चोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका ए माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये निर्मिनाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर्चुतायसा उष्ट्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनोती कर. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर्चुतायसा उष्ट्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनोती कर. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर्चुतायसा उष्ट्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भाग्यवंती मरे आदार दी अदृश्टांक सांपडलेल्यांक मजत कर ओस्कोत काळजाच्या. माग पोरचे पासत जा शहरातीन देवाच्या म्हणयाऱ्यांशी विनोती कर. सगळ्या देवाक भेटयलेल्या उस्तऱ्यां पासत फावो कर तुजो आदार सगळ्यांक जे मागतात तुजो सासणाचो आलाशिरो. तुका केले आमचो आसरो हे सायबिणी. आदार दिनार गोडसा आनी दुखी कोतीनी. येसुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवं. जिच्या अजपाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदांकाल फोड तुजे सोडवणेचो. तूं जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सगळ्या पिडेवंता पासत ह्या वेळार मागुया. भो करून जाणी तुमचे लागीं मागला आपणा पासत माग म्हूण. जी कोण तुमच्या कुटुंबांनी व तुमच्या शेजाऱ्याक कश्टावतात तांचे पासत, जी कोण हॉस्पिटलांनी आसात तांचे पासत मागात. आमचो आदार सोमियाच्या नांवार आसा. ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला. सोमिया म्हजे मागणे आय आनी म्हजें हृदय तुजेशी पावूं. सोमिया आसूं तुमचे सोवें आनी तुमच्या आत्म्या सवें. प्रार्थना तुका सोमिया देवा. ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनंदवंत आदारान बागेवन सदांच आंकवार मरयेच्या ती निवारूंक ह्या काळाचे खोतींतली आनी भोगूंक पावूंक सासणाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक, तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक, तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक, तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक, तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक, जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देवूं आनी सदांकाल तोगूं. गायन घेऊया T48 पेज नंबर 224. T48. संसाराची तुगे राणी आमी तुजी गोड भुरगीं आमचे गांवचे शहरा
वाची तुगे राणी आमी तुझी किरकोळ भुरगीं आमचे गांवचे